फेरी सेवेचे नवे दर सरकारान निमाणे फाटी घेतले। फेरी बोटीत 2 व्हिलरींक तिकेट लायला। 4 व्हिलरींची तिकेट 4 पटीन वाडयल्या म्हूण गोंयभर बोवाळ जाल्लो। राजकीय वातावरणूय तापयल्ले। निमाणे फेरी सेवेचे दर आदी आशिल्ले तशेच। सर्क्युलर येतलो तो फाटी घेतला सांगल्या मरे एकदा सर्क्युलर येतलो फाटी घेतले ते। मयेचो आमदार प्रेमीन म्हणटा ताच्या यत्नांक यश। मयेच्या लोकांक चड लाव। जास्तीत जास्त म्हाकाच ह्या फेरेचो चड लाभ जाता। म्हणजे आमचे मये मतदारसंघात 4 फेऱ्यो आसा। एक पोमुर्फा आसा, दुसरी सोडण आहा, तिसरी सारमानस आसा आनी नारव्या। हे आमच्या जे कम्युटर्स आसा, जे आमचे गरीब भाव आमच्या ह्या भागांसून क्रॉस करून दुसऱ्या वाटेन वयता, तांकां ही सवलत बरे भशेन मेळची म्हणून आमी प्रयत्न पयलीं पासून केल्ले। ज्या दिसा ही अधिसूचना येयली तेन्नाच्यानूच सुरवात केल्ली हें सांगपाक लागून की ही तुमी हें माग्यार घेवचें। चोडण साल्वादोर पुलाक जमीन घेवपाची प्रक्रिया निमाणे पावण्यार। चोडण साल्वादोर द मुंद ह्या ब्रिजाचो विशय जो आसा तो फायनल टप्प्यान म्हणजे जमीन हस्तांतर लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आसा तो फायनल टप्प्यार पावल्लो आसा। आयज जे लँड लुजर आसले ते फार्मर्स आसले तेंची जमीन घेवन तेंच्या नांवांतली जी जमीन आहा ती सरकाराच्या नांवार ट्रान्सफर करपाचें प्रोसेस चालू आहा। सेल डीड एक्झिक्युशन चालू आहा आनी जेन्ना हें एक्झिक्युशन जालें काय ही सगळी जमीन आहा ती सरकाराच्या ताब्यात येतली आनी तेच्या नंतर रोखडेच ह्या जागेचेर ब्रीज बांदपाक टेंडर फ्लोट केले वयतले आनी कामूय सुरू जातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।